तुझं गुलाब तुझं वंदन तुझं वैभव तुझं जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां फावो जाला. जुवांव सवांजेल 6 अध्याय 1 ते 15 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडी गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. वड एक लोक जमा ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिश्यां सांगाता थंय बसलो. जुदेवाची 5 परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिस लायतना वड एक लोक जमा आपणास येतालो ते पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक कंचाक उंडे आमी खंय तावन मोला काडचे? फिलिपा पारखोवचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या वो सकट जणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावशे नात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो शिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगूंक लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जावाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक ते खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सकडांक बसोंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाघर गांदीवन बसलेल्याक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कर दोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातस जेजू आपले शिसांक म्हणलो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जातस 5 जावा उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें असर पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो असो तो प्रवादी वस्तू जाय हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजू कळिल्लेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. ह्या उदारा आज आमकां फावो जाला. जेजून 5000 लोकांक जेवण वाडयचें. 5000 म्हळ्यार जावंक परत ते दादले 5000, पूण ताच्या फाटल्यान कितल्यो स्त्रियो आसल्यो, कितलीं भुरगीं आसलीं, तर कितले हजार लोक जायत. कित्याक म्हळ्यार ते दाळे दादल्याचो संख्य उणो आसता आनी उणो आसलो संख्य जेजून हांगा लेखाक धरला 5000. तर जायतो ताचे चड लोक आसलो म्हणून थंय आमकां समजूं येत. आनी भुकेन आसलेलें पळोवंक जेजूंक जालना. जावंक पुरो ते लोक आत्मीक भुकेन आयिल्लेले. जेजून तांकां पयलें आत्मीक खाण दिलें, देवाचें उतर दिलें, तांकां दादोशी केलें. ताचे उपरांत तांकां पोटाचें काणी, कुडीचें काणी तांकां दिलें. आनी हें सगळें जेजूक ते कित्याक म्हळ्यार पाती येताले. जेजूचेर विश्वास दवरलो तांणी. आनी अजापांक पळोवन तो लोक म्हणालो प्रत्येक जाण, वो येवचो आसा प्रवादी काय? जावंक पुरो कांयच दुबाव ना. पूण तो देव म्हणून वळखून काण घेवना त्या लोकांनी. जाल्यार प्रवादी म्हणून वळखून काण गेले. प्रवादी म्हूण सांगलें. आजय आमकां पळोवंक मेळटलो लोक, आमचोच जायतो लोक आसा प्रवादी म्हणून वळखून काण घेता. जेजूक सोडवूनदार आनी रक्षक म्हणून वळखून काण घेतले जायतो लोक आमच्या ह्या संवसारांत आसा, आमच्या समाजांत आसा. देखून आज आमी तांचे खातीर मागचें. कित्याक आज प्रत्येक जावन आमी देवाची काकूळ मागता जाल्यार त्या काकुळतींत खंडीत तांकां आमी बुडयचे, त्या काकुळती लागीं तांकां हाडिचे. ते दाळा खंडीत जावन देव सगळें परिवर्तन करतलो. आनी खंडीत ह्या उंड्याचे अजाप, त्या मसलेचे अजाप लोक पळोवन शर्मेलो आनी तांणी उद्गारलो, उतारत जावन आसा हो काय प्रवादी खंडितांतून दुबाव ना म्हणून. मोगच्या भाव आनी भयणी, आमच्या जिवितांत जेजू जायतीं अजापांनी अद्भुतां करता. हर एकल्याच्या जिवितांत अजापांनी अद्भुतां करता जेजू. हर एक आमच्या संगतींनी तो आमकां जतन काण घेता. आमकां जाय जाल्ले आत्मीक थरांनी आमचें जतन काण घेता आनी कुडीचे कितें गरजो आसात त्योय ताची जतन काण घेता जेजू. देखून देवाचें उतर आयकूंक गेल्ल्यांक कुडीचें कितें जाय तेंय तांकां देवान दिलें. देखून खाली आत्मीक काण दिवन तांकां सोडूं ना, पूण कुडीचें काणी तांकां दिलें. देखून जेजू खाली एक मात्र न्ही बगर दोनी संगतींनी आमच्या जिवितांत आसा. तो आत्मीक तऱ्यांनी आसा आनी आमच्या प्रत्येक जाण आमच्या आध्यात्मीक जिवितांतय आसा. आमची दोनी जिवितां पॅरलल एकामेका सांगता वेतात. जर तूं आध्यात्मीकतान वाडोवन आत्मीक तरान वाडोवं जाल्यार एक दीस तुज्या कश्ट येताना, अनवर येताना, पिडाशिडा येताना, निराशपण येताना तुका आत्मीक तरान तूं बोळ न्हय, आत्मीक तरान तुजी घटाय उणी जाले जाल्यार तूं एक दीस पडटलें खंडीत जावन.
जर तूं आत्मीक तरांनी घट आसाय आनी आध्यात्मीक तरांनी घट आसाय जाल्यार दोनी कुशींनी कितले समस्या येवं दी कितें येवं दी तुजो भावार्थ बिलकुल दोंडलसो ना, कित्याक आत्मीक तरान तुका घटाय मेळटा आनी दोनी कुशींनी देव तुका सपोर्ट करता आनी मुखार व्हरता. आनी एक दीस खंडीत जावन जैत मेळटा. आज आसली कश्ट फाल्यां आसचे नात, आज जाल्ली पिडा फाल्यां आसची ना. देखून हे टेम्पररी पुरा ह्यो संगती पुरा आनी ह्या संगती विशीं आमी कंत करची सोडया आनी आत्मीक तरान आमी झोन खान घेवंक, आत्मीक तरान आमी वाडवळ जावंक, आत्मीक तरान आमी जेजू सांगता जियोंक आनी सर्गींचें राज आमी आपणावंक हाचे विशीं आमी कंत करया. थोड्यांक संवसाराचे मात्र कंद पडून गेल्या, तांच्या आत्मीक तरान कितेंय पडून आसना. तांणी चिंतात कितें म्हळ्यार आमकां बौतिस्म मेळ्ळा, गमगार मेळ्ळा, सक्रामेंत आमी कान गेल्यात तर सर्गींचें राज आमकां खंडीत मेळटा म्हणून तूं थोड्यांची सूख समजनी. जर तुजें जिवीत सारकें ना, जर जेजूच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेनाय जाल्यार कशें दुयेंस पाती येवचें तें तुका सर्गींचें राज गॅरंटी मेळटा म्हणून. पूण आमच्या जिवितांत मस्त घडितां आसात आमच्या परिवर्तनाक दिल्लीं तरी. आमकां एक फावटी कश्ट येता, तनवार येता, पिडा शिडा येता, निराशपण येता, हे सगळें आमच्या परिवर्तना खातीर. आमची जिवीत खंय आमकां सारक्यानांतल्यान तें सारकें करच्या खातीर अले पुरा कश्ट येवंक जेजू सोडता जावंक पुरो. पूण जेजू तुका आनी म्हाका बिलकूल कश्ट दिना, बिलकूल कश्ट दिना. त्या कश्टांतल्यान भायर हाडटा आमकां. देखून आमी एक आमचें फोकस आत्मीक तरान फोकस चड करीचें आनी संवसारी फोकस इल्लो उणो करीचें. संवसाराच्यो ओडण्यो आमच्या जिवितांत इल्ल्यो उणें करीचें. कुडीच्यो ओडण्याक आमी दादोशी करूं नजो, दोळ्यांच्या पुसलवणेक आमी इन्कार करूंक आसा. देखून ह्यो संगती सगळ्यो आमच्या मतीन दरया आज. आनी जेजून केलेले अजाप आमच्या मती घालता आसतना जायतीं अजापांनी अद्भुत केल्लो सुमी आमच्या जिवितांत जायतीं अजापांनी अद्भुतां करता आनी करतलो. आनी की खंडीत जावन आमी आनीक चड आनी चड जेजूच्या लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमकां गरज आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, सर्गींच्या राजाचें वैभव आमी संवसारांत आसतना पळोवंक आसा. जर संवसारी कितें आसा तुमकां गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती तुमकां दिता म्हळ्यार जेजू त्या पण आमी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 आनी 5 अध्याय 3ऱ्या वाक्यांत आमकां हें वाचूंक मेळटा. सरेस्पर देव गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती तुका दितलो. खंयची गुपीत दिरवी? देवाची देणी ती गुपीत दिरवी. संपत्ती खंयची? आत्मीक तरान तुवें बळदीक जावन ती संपत्त तुमकां तो दितलो. ह्यो दोन संगतींनी तुमी आमी सकड सांगत आयल्यार ह्या सांगता ह्या देवाक आराधन करून देवाची स्तुती करून देवाक महिमा दिता जाल्यार आनी आध्यात्मीक संगतींनी पुरा आमचे तो कॅरकान घेता, सगळें कॅरकान घेता. देखून आमी त्याचे विशयन कंद करचे सोड्या. देखून जेजून मस्त संगती सांगल्यात. एक गिरबो जे 2 पयशांक विकता जाल्यार तांचे सयत जेजू देवाक विसर पडलेली ना. तांकां जाय जाल्लें खाण आनी सगळें सुकण्यांक सवजांक तो दिता जाल्यार आमी ताच्या की कितले की उंच रचना म्हूण सांगता जेजू. देखून आमची कितें विसर पडत ताका बिलकूल विसर पडना. बगर आमच्या हर एक संगतींनी तो आमचें जतन कान घेता, आमकां जाय जाल्लें सगळें तो दिता. देखून आज 5000 लोकांक जेवण हाचे विशयन तो चड आनी चड नियाळ करया. थोडो वेळ हे उतार आमी नियाळ करून हाचे विशयन प्रत्येक जावन ध्यान करूंक गेल्ले बसया आमी. आनी खंडीत जावन देव आमकां जायतें उगडापें करतलो ह्या जेवणा विशयन, ह्या अजपानी अद्भुता विशयन. आमच्या जिवितांनी कितें पुरा उणेंपण पडलां तें सगळें देव भरती करून दितलो ताच्या पुता जेजू मारिफात. आनी पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर थंय सदांच आसतली. आनी तो पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या मेटांनी सोलोंक आमकां कृपा दितलो, आदार दितलो. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळच्यो कुशें जेजो भगवंती मरिया देवाचे माय आमा अपी हांकां तेर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.